आमकां एक हें सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली. त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे. आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून. पूण आमकां काय कोणाची एप्लिकेशनां तांणी हें बीन काय करना, सगळें इल्लिगल आसा. सो आतां आमी ताका नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस. हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें अशें म्हणून आमी हें केलां. एज पर रायट नोटीस कोणाक काडल्या सेक्शन 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या रायट टू रिमुवल. सो ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय आनी करूंक जाय. तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना. आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना. आनी ते एक्चुअली कांय दाखयना करपाचें अशें. आमचे पोल थोडे स्टेबल ना, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक ना म्हजे कडेन. आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस आमी पेपराक घालतले आनी नोटीस दिल्या तांकां. ओके. की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन. तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक हें आसा विदावट अवर परमिशन. सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना काडना जाल्यार आमी काडून घेता अशें आमी तेजेर घातला. ताणें काडूंक जाय. आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा आनी ते सगळे केबल काडप. आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर तो कट आसा जाल्यार कळना. सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो, मागीर ग्रीन आनी ब्लू, येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक